कम्युनिदाद जमनीवेले अतिक्रमण आडावन ताचेर कारवाय करपाचो अधिकार पुलिसांक दिवचो म्हण वेन्झी विएगस हांणी मागणी केल्ली। कम्युनिदाद जमनीवेल्या अतिक्रमणाच्या कागाळींची कम्युनिदाद समितीन दखल घेवची। सरकार चौकशी करपाक तयार आसा। कागाळ आयल्या बगर पुलीस कांय करपाक शकना म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तादीचेर म्हाका 3 एश्योरन्स जाय आज एज सप्लिमेंटरी बिकॉज जर कुमदादीचे प्रॉब्लम पळयले जाल्यार कुमदादीची जितले भाटां आसात कुमदादीची द प्रॉब्लम इज एनक्रोचमेंट जाता आनी जेन्ना एनक्रोचमेंट जाता म्हाका खबर आहा की जायती गजाली आहा की कुमदादीचेच मनीस एनक्रोचमेंट करता दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट बट एनक्रोचमेंट जाता जावं तो कुमदादी मनीस जावं जावं कोणूय भायले कोणी येवन जावं सो जेन्ना एनक्रोचमेंट जाता तेन्ना हू इज द ऑथॉरिटी हू इज गोइंग टू स्टॉप जो अटॉर्नी आसता जो प्रेसिडेंट आसता when he goes to the police station he has got no power to ensure that police will come to sangon so म्हाका दिसता we need an assurance that we need to make an amendment somewhere in the law that the police comes when the attorney and the president puts up a complaint and calls them when an inspection is happening. So Speaker sir, police should be given this power that the attorney and president of the respective kumdad whenever they want to stop an illegal construction confiscate a goods confiscate करपा जाय demolition illegalities जे जाता ते करपा जाय तांकां पावर दिवपा जाय जाल्यार कुमदादीची कमिटी आहा पळय न्ही हांच्यांनीच लेटरां दिल्ली आसा हेंच्यांनीच लेटरां दिल्ली आसा तेंच्यांनी एक तर ठराव घेतला तो दिल्लो आसा कोणी तरी लेटर दिल्ले आसा कोणी तरी आनी कोणी लेटर दिल्ले तांच्यांनीच लेटर दिल्ले आसा आनी कंप्लेन ज्यो येता पळय न्ही रे कुमदादीच्या कमिटी कडल्यान 90% कंप्लेनी येयना 10% कोण तरी एखादी दुसरी कमिटी कंप्लेन करता 10% 90% कोणूच कुमदादीची कंप्लेन आयज पर्यंत सरकारा कडेन करूंक ना की एनक्रोचमेंट केल्या म्हणून टॉपिक वॉज अबाउट इलिगॅलिटीज आणि इलिगॅलिटीज आज पासून कुमदादी जाग्यार जितले इलिगॅलिटीज आहाय म्हाका दिसना 10% देखून न्हू 5% देखून अजून पासून कांयच डिमॉलिशना केन्ना गेल ना कोणे कितें कुमदादी हेजे कारण बांदला अजून इलिगॅलिटीज 5% देखून गेल ना तुज्या कुमदादीन कितले इलिगॅलिटीज जाल्या पळय न्ही तूं सगळ्यांक तूं एटर्नी मरे तूं दी आमी एक्ट जाता बाबू सगळे डेमॉलिश कर No, you give it. You, Speaker sir. सगळे डेमॉलिश कर. Let the honourable member give any specific cases which he has come to his notice. We will take action. And there is a process. There is a process basically to take action. We cannot directly take action. And you will have to first file a complaint. None of we have not received any complaint as far as any complaint is concerned. मंत्री एकच मिनिट तू आजूच कंप्लेन दिया तुझ्या तू अटर्नी तुझ्या कुमदादीन कितली इलिगॅलिटीज जाल्या तितकी आयच्या आयज कंप्लेन दी प्रोसेस फॉलो कर फाल्यांच्यान प्रोसेस चालू कर आणि उरलेले डेमॉलिश कर चल सोमते डेमॉलिश कर दिस इज अ जनरल रिक्वायरमेंट मुगे कुमदादी इलिगॅलिटीज आहाय त्यो ज्यो आल्ल्यो त्यो ऑलरेडी सांगलेल्यो आज दिसार मुगे कुमदादी काय ना बट इन जनरल जेन्ना कोणूय कुमदादीचो पुलिसेक आपयता तेन्ना पुलिस हॅज टू ऍक्ट दॅट टाइम द ऑथॉरिटीज हॅव टू ऍक्ट दिस इज व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट आज स्पेसिफिक ऑर्डर मुख्यमंत्री आज घुसपावपा सोदता सगळे सांगपा सोदता आमी इलिगॅलिटीजाचेर उलयता स्पीकर सर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जमीन दिवपाची कुमदाद सदांच जमीन गव्हर्नमेंटाकूच दिता नवे काय ना सो हे परत उलोवपाक गरज ना स्पीकर सर वी डू नॉट हॅव टू डिस्कस दिस कुमदादीनूच जमीन दिवन आज सगळ्यो वस्तू जाल्या So specific requirement allow illegalities जे आहा even if any land is तो स्वतः पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सांगता पायलट प्रोजेक्ट त्याच्यात चालू करा स्पीकर सर पायलट प्रोजेक्ट चालू करा पायलट प्रोजेक्ट मूड किती ऑनरेबल सीएम स्पेसिफिक आम्ही पायलट प्रोजेक्ट कुमदादीक मेळो ना कुमदादीचो प्रेसिडेंट आणि अटर्नी जेन्ना फ्लाइंग स्क्वॉडाक आपयता तेन्ना कोणूच एक्शन घेना स्पीकर सर ताका लागून पहिल्या स्टार्टिंगूच इलिगॅलिटीज कमी जाता स्पीकर सर एकूच स्टेटमेंट करता हांव सगळे कोण जे अटॉर्नी आसा किंवा कमिटी आहा पळय न्ही तेंच्यांनी आपल्या कुमदादीच्यो कंप्लेनी दिवच्यो अशा पद्दतीन आणि तेणी स्टार्ट करता पायलट प्रोजेक्ट करता कंप्लेनी दितले हिंगा कंप्लेनी कुमदाद दितली या दिवचो ना तो प्रश्न आसा गव्हर्नमेंटान एक्शन घेवपाचो प्रोविजन करपाक जाय की कुमदादीचो अटर्नीक आणि प्रेसिडेंटाक पावर दिवपाचो प्रश्न ना की कुमदादीन हाडून दिवचे तो प्रश्न हिंग सुटावो करच ना सुटावो करप गव्हर्नमेंट नीड्स टू ऍक्ट
Government needs to Sir, empower the आपण attorney and the आपण president. आपण That is the point, Speaker sir. Hey, government will act. You give first complaint. पायलट प्रोजेक्ट पुढे चालू करूया स्पीकर सर. Speaker sir, this is the way. तो pilot project म्हणून बोर्ड घालता. ताका गरज ना थिंग उलोवपाक. Speaker sir. तुम्ही मोटिवेट करपा पासत आमकां you are trying to demotivate us, Speaker sir. Let us speak. बसून घ्या बेंजीबाब एक स्पीकर सर सांगू नये